म्हजें नांव सकाराम पेडणेकर जे काल हायकोर्टान पिटिशन आमच्या फावरान न्याय दिल्लो आसा ते गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट जावचो न्हू म्हणून आमी 2022 कोर्टाक गेले आनी तेन्ना निर्देश दिल्ले कोर्टान की हो ट्रान्सपोर्ट करचो न्हू म्हणून। कित्याक लागून तर जो रिस्पॉन्डंट नंबर 10 चौगुले कंपनी तेणीन एक एफिडेविट दिले की आपूण आपलो जो माल आसा तो जेटी वयल्यान वता म्हणजे पर्यायी मार्ग आसा थंयच्यान वता म्हणून। आनी आमी ताका मान्यता दिली की आमचे काय हरकत ना, जर तुमी जेटी वयल्यान वता जाल्यार काय हरकत ना, कारण जेटी वयल्यान येलो जाल्यार थंयसर घरां जी आहा त्या वाटेर ती एकदम मिनिमम आसा आनी वयल्यान तो रूट जो आसा तो पयलीं पासून मायनिंगूच रूट आनी आमच्या गांवांतल्यान जर व्हरतालो तो केन्नाच त्या आमच्या जन्म आयुश्यान केन्ना थंयच्यान मायनिंग रुटान त्या व्हरोंक ना माल, त्या रुटान तेंच्यांनी व्हरपाक सुरवात केल्ली आनी लोकांक रस्तो तेन्ना अशीर पायपलायनीचें काम चालू आसलें, सगळें आसलें म्हणून आमकां सरकार आयकना। निवेदनां दिली, कलेक्टराक दिली, मामलेदाराक दिली, पंचायतीक दिली, कोण आयकना। मागीर आमकां पांय धरचे पडले कोणाचे तरी आनी कोर्टाक वयचे पडले। कोर्टान निर्देश दिले की हें बरोबर न्हू, तेन्ना तुमी वाहतूक हांगासून करूं नाका। तरी सुद्दां तें सगळें थंयच बसयलें। कोर्टाचे आदेश आसतना सुद्दां तेंच्यांनी बायपास करून नवीन हे आतां कोण तरी आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, तेणीन ही वाहतूक सुरू केली। वाहतूक सुरू जावच्या पयलीं 28 डिसेंबर 2023 हांवें जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी बिचोले निवेदन दिलें की अशी वाहतूक जावपाची आसा तेन्ना कायद्याचें पालन जावनी आनी आमचे शेतकाराचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवन आमची त्या वाहतुकीक हें ना बंद आमी आडोवंक हें करिना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां न कसलीच दखल घेवंक ना त्या पत्राची आनी त्या दखल न घेता तेंच्यांनी आपले वाहतूक जी आसा ती सुरू केली। आमचे गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी वाहतुकाक थंय आडयली। आडयल्या उपरांत तेंच्यांनी पळय कोर्टाची डायरेक्शन आहा, कोर्टाचे आमी सगळे त्या आमचे जे लोक आसले थंयसर तेंच्यांनी ऑर्डर दाखयली कोर्टाची, तरी सुद्दां PI जे आसा किंवा डेप्युटी कलेक्टर आहा हेंच्यांनी न आयकता थंय पोलीस फौज फावटो धरून हो सगळो वाहतूक चालू केली। आतां पर्याय कितें उरलो, परत कोर्टाक वयचें पडलें, आमकां परत कोर्टाक वयचें पडलें आनी परत कोर्टान हे सगळे निर्देश आयज दिल्ले आसा। आयज सगळ्या वर्तमानपत्रांनी आयज तेजी प्रमुख हेडलायन तेजेर येयल्ली आसा। आता तुमी प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेतल्या? आमी प्रेस कॉन्फरन्स जी आयज घेवपाचो उद्देश म्हटल्यार जे निर्देश दिल्ले आसा कोर्टान त्या कोर्टाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन जावचें आनी शेतकारांचे जे प्रलंबीत प्रश्न आसा ते तेंच्यांनी बेगिनान बेगीन सोडोवचे। DMF फंड वापरा किंवा आनीक कसलो फंड वापरा, सरकारी फंड वापरा, पूण जे शेतांची नुकसानी जाल्ली आसा ती तेंच्यांनी बेगिनान बेगीन ताबडतोब जी आसा ती क्लियर करची।